नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा सकयल केंद्र सरकार वेंचणुकेचेर खर्च जाता तो कमी करपा खातीर लोकसभा आनी विधानसभेची वेंचणूक एकाच वेळार जावची म्हूण प्रयत्न करता। गोंयान मात परती परती वेंचणुके घेवपा खातीर केंद्र सरकार उर्बा दिता अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे कार्यकर्ते म्हणटात। सोपटेन आनी भाजपान मतदारांची फकाणां केल्यान तांकां बुद्ध शिकोवपा खातीर हे वेंचणुकेन काँग्रेसीचो आमदार वेंचून दिवपाची गरज आसा। सोपटेन मतदारांचो न्ही जाल्यार काँग्रेस पक्षाचो विश्वासघात केला। सत्ता हातीदेगेक येतकीत भाजपान प्रवेश केला असो आरोप रमाकांत खलपान केला। एक परंपरा राखल्या, दिल्लो शब्द पाळपाचो ही परंपरा या मतदारसंघाची आसा। त्यामुळे आतापर्यंत जे जे आमदार या भागात निवडून गेले, अगदी टोनी डिसोजा पासून सुरुवात जर केली आम्ही, टोनी डिसोजा, बांदोडकर, त्यानंतर मी, त्यानंतर काकी, त्यानंतर पार्सेकर, हे सगळे जाऊन गेले। पार्सेकरान जे कितें मुख्यमंत्र्याची संधी मेळ्ळ्यानंतर लोकांचे भले करण्यासाठी ताका खूप वाव वाचलो, पण त्याच्या कडल्यान चुका घडल्यो आणि त्याचं प्रत्युत्तर म्हणून आम्ही कालचे फावट काँग्रेस पक्षान जी भाजपांतल्यान आयात करून सोपटेंका तिकीट दिली आणि सोपटे कडल्यान कोणीच अपेक्षा करूंक नासली की अशा प्रकारे तो अवघ्या काही वर्षभरात, 1.5 वर्षात इतकी येदीमोठी गद्दारी करून आयत्या वेळी ज्या वेळार आम्ही आज काँग्रेस पक्ष सरकार स्थापन करण्याच्या मार्गार असले, अशा वेळार तो विश्वासघात करीत हे कोणाकच अपेक्षित नासले। जे त्याने केला त्याच्याबद्दलची एक प्रचंड अशी चीड या संपूर्ण मतदारसंघातच मिळना तर संपूर्ण गोव्यात आणि गोव्या भायर आज आमच्या नजरेक येता। आणि हे चिडीचे रूपांतर ह्या इलेक्शनात ज्या प्रमाणे कालचे फावट 16,000 मतांनी खुद्द सोपटे एक प्रकारच्या चिडीतल्यान निर्माण तो निवडून गेल्लो, तशाच प्रकारचे त्याहूनही जास्त मतांनी ही निवड कित्याक करूंक जाय तर एक आमकां संदेश दिवचो आसा। तो संदेश असो की आमी लोकशाहीची अशी थट्टा करूंक उपयोग पडना। ही थट्टा सोपटेनच केली अशें ना, ही थट्टा केली भाजपा पक्षान केली, ही थट्टा केली भाजप पक्षाच्या सगळ्या धुरिणांनी केली आणि अगदी दिल्लीपर्यंत त्यांच्या सगळ्यांनी केली। कारण मोदीन त्यांचे स्वागत करता, त्यांचे स्वागत त्यांचा तो वो करता, अमित शहा करता, इतर नेते लोक त्यांचे मंत्रीगण करतात। त्यामुळे देशभर तुम्ही भाजपान संदेश दिलो कसलो, संदेश दिलो की ते लोकशाही किंमत दिनात। ही किंमत आमकां वसूल करची आसा। गोंयच्या जनतेक विशेषतः शिरोडा मतदारसंघ आणि मांद्रे मतदारसंघातल्या जनतेक ही वसूल करची आसा आणि दाखोवन दिवची आसा की लोकशाहीचो झेंडो हो कायम अत्युच्च अशा उंचीचेर फडकत उरतलो नेहमी आणि त्यासाठी केरी सारको गांव, तेरेखल सारको गांव आणि ह्या भागातले अन्य जे गांव जे आसा त्या गांवातले तरुण लोक हे विशेषतः फुडें सरून काम करतले। हांव तरुण कित्याक म्हणटा की कारण एका आमी काल फुडें काडलो तो तरुण म्हणून फुडें काडलो आणि खरोखरच ह्या भागातल्या तरुणांनी मोठ्या संख्येन त्याच्या फाटल्यान रावले, म्हणजे तरुणाचो विश्वासघात केला तर ती तरुण जनता जी आसा ह्या भागातली जी आसा ती ताका परत धडो शिकयतली ताका सारको आणि आपली शक्ती आणि आपली ताकद दाखोवन दितली। फुडलो विजय हो काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराचोच आसा आणि काँग्रेस पक्षाच्या सरकार परत सत्तेचेर येतले हे दाखवणारी, उमेद निर्माण करणारी ही निवडणूक आसा। गोंय प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे मांद्रे मतदारसंघातले कार्यकर्ते एकठांय आयल्यात। माजी आमदार दयानंद सोपटेक बुद्ध शिकोवपा खातीर मतदारसंघात जागृताय करपा खातीर सुरवात केल्या। देवाचो आशीर्वाद आमी घेतात। सो आयज आमचे बरें काम म्हणजे एक हेतून की जी वृत्ती आसा दयानंद सोपटेची, जेणी जो विश्वासघात केला तेचेर विजय, ते विजय सो तोच आमचो बरें कामाची सुरवात। आमी आयज केरी गांवच्या सगळ्या चर्चीन गेले, रवळनाथ देवळान गेले, आता आजोबा कडेन आमी आजोबाचो देवाचो आशीर्वाद घेतला, सगळ्यांनी देवाचे आशीर्वाद घेतले आणि बरे कामाक आमी आतां फुडें सरले आसा आणि बरी उमेद दिसता। जेन्ना काँग्रेसचो आमदार दयानंद सोपटे पक्षांतर केले, दुसऱ्या पक्षान गेले जाल्यार तेचे किंवा तेचे ठरावीक मोजके कार्यकर्ते म्हणटाले काँग्रेस मांद्र्यान सोंपली, पूण आयज तुमकां दिसून येतले आयज एका उल्याचेर असंख्य काँग्रेस कार्ते, एका उल्याचेर कोण खंय फिरूंक ना, बस घेवंक ना, कोणाक गाडी धाडूंक ना, फक्त एक फोन कॉलाचेर सगळे आयज केरी गांवचे कार्यकर्ते, इतर मांद्रे मतदारसंघाचे इतर कार्यकर्ते सुद्दां आयज उपस्थित जाल्यात, एकजुटीन उपस्थित रावले, उमेदीन उपस्थित रावल्यात। कोणूच मूड ऑफ कोणाचोच जाल्लो नसा, सगळे उमेद आसा। सगळे आमी मांद्रे मतदारसंघाचे वोटर्स ह्या इलेक्शनाची आतुरतेन वाट पळयतात
केन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाता, केन्ना वोटींग येता, केन्ना आमी वोटींग काँग्रेस पक्षा खातीर करून ह्या दयानंद सोपटेक आमी अद्दल घडयतली ह्या आतुरतेन सगळे वाट पळयतात. तितून पर्सनली हांवूय आसा. मांद्रे मतदारसंघात कार्यकर्त्यांची बसका जाली. त्या सभेक काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केले. भाजप सरकार फक्त स्वार्था खातीर वावुरता. तांकां फक्त सत्ता जाय. गोंयान वेंचणुकेचो निकाल लागतकीच भाजपाचे सरकार सत्तेर हाडपा खातीर पणजेचो वेंचून आयिल्लो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकाराक राजिनामो दिवपाक लायलो. विश्वजीत राणेक राजिनामो दिवन भाजपान घेतलो. पणजेच्यान मनोहर वाळपयच्यान विश्वजीत राणेक वेंचून हाडपा खातीर वेंचणूक घेतली. आता परत एक फावट काँग्रेसीचे 2 आमदार राजिनामे दिवन भाजपान गेल्यात. आता परत शिरोडा आनी मांद्रे मतदारसंघात वेंचणूक जातली अशें चोडणकार उलयलो. तशेंच मांद्रेच्या मतदारांची सोपटे सारक्या गद्दाराक तिकीट दिली म्हूण माफी मागली. हांव तेरेखोलच्या आमच्या सगळ्या भावां कडेन माफी मागता काँग्रेस पक्षातर्फे. कारण तुमी सगळ्यांनी आमकां काँग्रेस पक्ष पळोवन तुमी मतदान केल्लें, सोपटे म्हणून वोटींग केलें नाशिल्लें. सो तुमचो विश्वास हो आमचेर आशिल्लो आनी म्हाजे अध्यक्ष म्हणून ह्या नात्यान तुमच्या सगळ्यांची हांव जाहीर माफी मागता की आमी एक गद्दाराक तिकेट दिली, एक फटिंगाक तिकेट दिली, एक जो पयशां फाटल्यान धांवता त्या मनशाक तिकेट दिली आनी तेजी रुबाबी मागीर अशी वाडली, असो घमेंड असो वाडलो की ताका मनशांक सुद्दां किकोत करप. तेजो आनी एक वायट स्वभाव तो खूब कमी राजकारणा भितर पळोवपाक मेळटा. तो जेन्ना मनीस फुडें येता तेन्ना तो असो इतलो सॉफ्ट उलयता आनी तो मनीस गेले त्या बरोबर तेजे बद्दल इतलें वायट उलयता. म्हाजे बद्दल तो इतलो द्वेश आनी वायट उलयतालो. हांव फुडें मेळटकर सामको बरो उलयतालो. म्हणजे हांव बीजेपीचे क्रिटिसायज केले जाल्यार हेका दुखतालें खूब पयलीं. म्हणजे हेगेलचें सेटींग आशिल्लें खूब पयलीं सुद्दां जाल्लें अशें दिसता, हें चालू आशिल्लें. काँग्रेसचो आमदार बीजेपी क्रिटिसायज केले जाल्यार दुखतालें. सोपटेन पक्षाबरोबर गद्दारी केल्या. तशेंच मतदारांनी भाजपाच्या उमेदवाराक कुशीक करून काँग्रेसीच्या उमेदवाराक वेंचून दिल्लो. आता सोपटेन भाजपान वचून मतदारांची फकाणां केल्यात असो आरोप बाबी बागकारान केला. मांद्रे मतदारसंघाचेर आदलो आमदार हेणी वायट परिणाम हाडलेलो आसा आनी ते सगळ्यांचेर बाय इलेक्शन जाल्लेलें आसा. त्या संदर्भात आमी काँग्रेसीन जनसंपर्क मोहीम आयज सुरू केल्ली आहा केरयेसून. रवळनाथ देवाक नमस्कार करून मागीर चर्चीक नमस्कार करून आनी आतां आजोबा कडेन आयिल्ले आसा. आनी आयज आतां आमी तेरेखोल वयतले. तेरेखोल आमची डोर टू डोर जातले, थंयसर दानची बैठक जातली. तशेंच 4 तारखेक जी मिटींग आसा काँग्रेसची मांद्रेन सांजची 4 वेळाचेर, त्याची जनजागृती करपाक सगळ्या गांवांनी आमी संपर्क सादतले. आयज पासून काँग्रेसचे जे निश्ठावान कार्यकर्ते आसात, ह्या मतदारसंघातले कार्यकर्ते आसात, सगळ्यांक एक चीट निर्माण जाल्ली आहा. तेंचो स्वाभिमान जो आसा तो जागृत जाल्लो आसा. ह्या मतदारसंघातल्या लोकांनी ज्या आमदाराक निवडून दिल्लो आनी तेणी तेंचो सौदा केल्लो आसा, तेची जागा तेका परत दाखयतले आमचे काँग्रेसचे सगळे मांद्रे मतदारसंघातले कार्यकर्ते. तेंच्यांनी निश्चय केल्लो आहा तांकां प्रोत्साहन दिवपाक आनी काँग्रेस पक्षाक हो सीट कशे तरी आमी निवडून हाडटले.